केप्यां कामां जाल्यांत मात जाय तशें प्लॅनिंग जाल्लें ना. केप्यां एक तरी सारकें बरें हॉस्पिटल जाय. मार्केट कॉम्प्लेक्स लोकांक सामको गरजेचो. केप्यां मायनिंग वाठार आशिल्ल्यान शाराक बायपास जाय ही आदली मागणी अजून तडीक लागना. प्रुडंटाच्या मतदार राजा कार्यावळीचेर हो केपेचो मतदार राजाचो लोकनामो. पण असली जाग्यार आयज पासून आमकां फूल फ्लॅज हॉस्पिटल मेळना आनी फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावची म्हण फाटली 10 वर्सां पासून काम चालू आसलें आनी आमी पळयता ते प्रमाणे हॉस्पिटल आतां ताचें कन्स्ट्रक्शन रेडी जावन आसा, नेटयल्लें आसा, पूण तें स्टार्ट जावना अजून. आनी हॉस्पिटलाची हांगासर लोकांक एकदम गरज आसा. सद्याक हें PHC म्हूण चलता पूण तें सकाळची 9 चालू जाता आनी सांजची 4:30 तें बंद जाता. पूण केप्यांक बाजार म्हूण फक्त आहा ती थोडी शॉपां. दुसरो बाजार लोकां दुसरी जाग्यारच्यान जे सामान घेवन येता विकपा सोदता तांकां आयज पासून बाजार ना. जे कोणा बिल्डिंगा सकयल बसता, कोण आनी कोणागे रस्त्या कुशीन बसता, अर्दे रस्त्यार पासून बसता. आनी हे बाजार जावचो म्हूण फाटली इलेक्शना पासून सांगलें की बाजार जातलो, न्यू मार्केट बांदतले, पूण आजून जावना. हो सगळ्या पेक्षा व्हडलो प्रश्न. आनी हो प्रश्न चड वाडपाक कारण अशें की पार्किंग ना. लोक रस्त्यार पार्किंग करप जाता आनी हेका लागून बाजार जर तर आसलो सगळे प्रश्न सुटावे जावपाचे. म्हणजे सगळ्या मेन मुद्दो जाला की बाजार केप्यां ना मार्केट. हो रस्त्या कुशीन रावता तो तसलो बाजार नाका, कित्याक रस्तो आहा तो मेन रस्तो. ते वाटेन बसी वयता, ते वाटेन ट्रक वयता, लोक आपले प्रायवेट कार घेवन वयता आनी त्याची कुशीक बाजार आसप म्हणजे लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता. फ्युचर दूरदृश्टी दवरून विचार उदरगत जाल्ली ना. पयलीं म्हळ्यार आतां आमकां केपें वाठारांत बायपास जाय. आतां बायपास समज आमी केलो ना जाल्यार फुडाराक हांगा ट्रॅफीक जाम जातलें. आतां ट्रॅफीक जाम जाता ऑलरेडी. हेवी ट्रॅफीक येता, भुरग्यांक त्रास जाता. म्हणटरी ज्यो हेवी ट्रॅफीक येता त्यो टावना बायपास जातल्यो हाजेर आजून कोणेच लक्ष दिल्लो. आनी आज समज बायपास जायना जाल्यार फुडाराक जावचोच ना. कितलीं वर्सां जालीं हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना लायब्ररी रेगुलर येतालो. एक लायब्ररी ना. तिसरी म्हणल्यार आमकां गार्डन ना. गार्डना बेश्टे पयशे मोडप. आनी तेन्ना समज एक 10 वर्सां फाटीं समज आमी जमीन घेवन दवरली जाल्यार आज फूल फ्लॅज आमकां गार्डन करपाक मेळटा आसलें. चवथी गजाल म्हणल्यार आतां आमगेले ज्यो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सगळे पिड्यार जाल्यात. फूल फ्लॅज स्कॅनिंग केलां, डॉक्युमेंटेशन आतां आनी समज आनी 5 वर्सां समज इलेक्ट्रॉनीक केलें ना जाल्यार हे डॉक्युमेंट सगळे पिड्यार जातले. आमचे इम्पॉर्टंट रिकॉर्ड शेणटले. लोक मागणी करता पूण कितें डेव्हलप करपाक सहकार्य कोण करना. हांव तुका विकास जालो म्हळ्यार रोड्स म्हणटा, रोड्साचें जें काम आसा तें परत परत रिपेर वर्क्साक येता. म्हणजे ब्रीज जो आसा पळय, ब्रीज बांदलो म्हणटात, पॅरलल ब्रीज बांदलो खरोच, बट आफ्टर ऑल वेर इज द नेक्स्ट बॉटल नेक. ताका एक्चुली बायपास जाय आशिल्लो. हे काँग्रेसी टायमार तेंच्यांनी घालपाक जाय आशिल्लें. तेन्ना तो आशिल्लो आतां म्हणटा आतां हें केलें म्हणटा पळय तेन्ना करपाक जाय. ती 3 वर्सां कितें केलें? 3 टर्मांक कितें केलें? कांय जावना. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल ग्रावंड व्हडलो 11 सायड आसा तो 9 सायड आसा सद्याक. म्हणल्यार धर ती फुटबॉल सारकी खेळपाक मेळना काय ना. म्हणटकीर हांव म्हणटा डेव्हलपमेंट काम करपा लागून केला पूण ताका प्रॉपर प्लॅनिंग ना. जेन्ना आमदारान सगळे वार्डां डेव्हलप केले कडेन आसा ताका BJP पार्टी सरकार जावं काँग्रेस सरकार तो लागना. आमचे आमदार सगळ्या फुडें बरें रिलेशन आसा, लोकां खातीर झडटा. लोकांचे डिमांड जेन्ना तूं मुखार पावयतलो तेन्ना तुगे रोड सगळें डेव्हलपमेंट जाता. केप्यांक एक बस स्टॉप केलो आनी सुमार 20 लाख रुपयांच्या वयर दिसता म्हाका पब्लीक मनी वेस्ट केले अशें म्हणपाक हरकत ना. कित्याक 2002 म्हाका दिसता का वांदा कितें तरी मुख्यमंत्री फ्रांसीस सार्दीन आशिल्लो आनी सामको रातयांकूच पेंट मारून सकाळीं उद्घाटन जालें बस स्टॉपाचें. पूण आज मेरेन थंय एकूय बस स्टॉप जावना. आज मेरेन एकूय बस थंय स्टॉप जावना. हॉस्पिटलां ही जी आतां केपेचे सुद्दां बांदला तितूनय त्रुटी आसा. एकाय लिफ्ट ना, जेणे करून बाळ्ळीच्या एकाय लिफ्ट ना. ताका लागून ह्यो जायत्यो त्रुटी आसात.
बीजेपीतले कोण लिडर्स आसा किंवा हातले ना बाबूकच ओडटा म्हणून येता, खंयची पार्टी जावं ती, इवन बीजेपी धरून सगळे बाबूकच ओडटा म्हणून येता. म्हणजे बाबूक ओडटा म्हळ्यार बाबू कडेन कितें तरी आसा आनी बाबू कितें तरी करता म्हणून आज बाबूचेर ओडटा किंवा हे ते बाबूचेर सामकी हेडलायन जाता कितल्योश्योच. आमदार हो असो की लोकांचेर डिफिकल्टी, लोकांची गरजो, लोकांचे कितें जे डिफिकल्टीज आसा त्यो ताणें जाणून घेवन मुखार व्हरपाची तेज्या आंगाक क्षमता आसपाची जाय, असो आमदार आसूंक जाय. जो आमदार आसा तो लोकां मदीं येणारो आसचो, लोकां मदीं मिसळून उरणारो आसचो, ना की लोकां मदीं पब्लिका फुड्यान दादागिरी करणारो. प्रुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो वो केपेचो लोकनामो असो एक एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा युनिव्हर्सिटीचो प्रोफेसर बी रमेशाक सस्पेंड केलो. 63व्या अखिल भारतीय कॉमर्स परिशदेचे आयोजनात आशिल्ल्या प्रोफेसर रमेशाचेर अर्थीक गैरव्यवहाराचे आरोप जाल्यात. परिशदेक घेतिल्ल्या स्पॉन्सरशिपीचो खंय ताणें हिशोब दिलो ना. 5 वर्सां जाली तरी हिशोब दिवंक पावलो ना. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या कॉमर्स फॅकल्टीन 2010 63वी अखिल भारतीय कॉमर्स परिशद घेतिल्ली. त्या खातीर कॉमर्स फॅकल्टीन प्रोफेसर बी रमेशान स्पॉन्सरशिपींतल्यान फंड उबो केल्लो. मात हिशोब दाखोवपाची अट आशिल्ली ती ताणें पाळली ना. वट्ट 5 वर्सां ताणें हिशोब दिलो ना. 2012 ताका युनिव्हर्सिटीन 1 म्हयन्याचो प्राझ दिलो. तेन्ना ताणें युनिव्हर्सिटी भायल्या ऑडिटराक घेवन हिशोब दिलो. ते ऑडिट युनिव्हर्सिटीन तपासले तेन्ना कफूसांव दिसले. प्रोफेसर बी रमेशान दिल्ल्या हिशोबात नेमांचे उल्लंघन आनी कांय फंड गायब जाला म्हूण कळटा. 2015 इंटरनल ऑडिटाचो हो रिपोर्ट युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला मुखार दवरलो. कावन्सिलान बी रमेशा कडेन स्पश्टीकरण मागले. ताच्या स्पश्टीकरणाचेर कावन्सील सातिस्वेद जाले ना. निमणे 31 ऑक्टोबर 2016 प्रकरणाचेर निर्णय घेवंक एका वांगड्याची चौकशी समिती केली. चौकशी समितीन प्रकरणाचो अभ्यास केल्या उपरांत प्रोफेसर बी रमेशाक 31 जानेर 2017 सस्पेंड केलो. सध्या रमेशाक सस्पेंड केला. प्रकरणाचो खोलायेन तपास करून ताचे फुडें कितें करपाचे ताचेर निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. पणजे महात्मा गांधी रोडार एका आंब्याचो खांदो मोडून 3 स्कुटरी डॅमेज जाल्यो. गजाल शुक्रारा सांजे जाल्या. हो रस्तो सामको बिजी पूण वेळ बरो म्हूण कोणाच्या जिवाक कांयच जाल्लें ना. फायर ब्रिगेडीन येवन रस्तो क्लियर केलो. 3 स्कुटरी पार्शली डॅमेज जाल्यात. हांगा मॅग्नम सेंटर 18 महात्मा गांधी रोडा कडेन मँगो ट्रीची ब्रांच पडल्या. ब्लॉक जाला फूल इंटरनल रोड इज नेक्स्ट टू भोसले आनी आमच्यो गाडयो मातशी डॅमेज आसा. ब्रांच व्हडली आसा. कोणाची जिवार आंगार पडटली आशिल्ली ती चुकल्या आज. फाल्यां बी कार्नावाल आशिल्लो जाल्यार कोणाच्या बाबड्यांचेर आंगार बी पडटली आशिल्ली. लायफ डेंजर सेव जाला एक्चुली. तुजी गाडी आशिल्ली? म्हजी गाडी इटोनो आनी एक एक्टिवा डॅमेज जाल्या. 2-3 गाडयो डॅमेज जाल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयल्या क्लीन करता सगळे ब्रांचीस. हेल्प केल्या आमकां ब्रांचीस वेहिकल्स हे करपाक मूव करपाक आनी टोटली थोडे वेहिकल्स काडल्या. बाजार गव्हर्मेंटान कॉल आयल्या की एक मँगो तिचेर व्हडली यूज सुटली कॉलून जाल्या. सो हांगा आयले जाल्यार आमी 3 गाडयो पळयल्या मातशे बारीक पार्शली डॅमेज जाल्या. हे एक्टिवा एक इटेनो आनी एक वेगा म्हणून वेगो 3 गाडी डॅमेज जाला. सो आमी येयल्या पळय फाटोफाट काम करून क्लियर केला रोड आनी गाडये सायडी काडून दवरले. सो मायनर आहा व्हडलेशे डॅमेज चड गाडयांक जावंक ना. आमच्या 2-5 जण काम केलें. सो आतां क्लियर जालेलें. कोणाक मनशाक माल लागला खबर ना. आमी कोणी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना मनशाक माल लागला म्हणून. घेऊया एक ब्रेक.